10 शनिवार ऑक्टोबराची 25 तारीख 2025. पहिले मसाप सांब पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले मसाप अध्याय 8 वोळ 1 तावन 11 पर्यंत. भावा भयणीनो, तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणजे फायसल लाभना. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आनी मरणाच्या बंदपासांतली तुमकां निवारल्यान. मनशा सैमाचे अस्कतकाये वरवीं नियमशास्त्रान करूंक असाध्य जाल्लें तें देवान केलें. पातका खातीर एक बलिदान जावच्याक पातकी सैमात आशिल्लें सैम दिवन धाडलेल्या आपल्या सपुता मारिफात मनशा सैमांत राज करतल्या पातकाचेर ताणें अपराधाचें फर्माण मारलें. रक्ता मासा प्रमाणें जियेनासतना आत्म्या प्रमाणें जियेतलीं आमी नियमशास्त्राचे नितीक सरी जाल्ल्या शर्ताक पुर्ती खाल जावचे खातीर ताणें अशें केलें. रक्ता मासा खाल जावन जियेतात ती रक्ता मासाची अपेक्षे प्रमाणें जियेतात. आत्म्याचे पदवेकाल जियेतात ती आत्म्याचे अपेक्षे प्रमाणें जियेतात. रक्ता मासाचे अपेक्षेचो फळू मरण, आत्म्याचे अपेक्षेचो फळू जिवीत आनी शांती. कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध. देवाच्या कायद्याक ती खाल जायना आनी खाल जावंक निजायकी तिचे वरवीं साध्य ना. ह्या पसत रक्ता मासा खाल जातात ती देवाक मानमनांत. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे तें जियेता वय जाल्यार तुमी रक्ता मासाचे अपेक्षे प्रमाणें न्ही, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणें जियेतात. देवाचे उतर हें देवाचे मोडुपकार. कीर्तन 26 1-2, 3-4 आनी 5-6. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेस. ताणेंच प्रितूम दर्यावयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका थीर करून दवरल्या. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळात? ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपले काळीज उबारिना तसल्याक फावो. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लागतलो. ताच्या सडवणदारा देवाची कृपा तो जोडटलो. असली मनशां तुजे कृपे दर्शन मेळोवंक आशेतात. तुजे मुखामोळ पळोवंक अत्रेकतात, जाकोबाच्या देवा. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. आपली जिणी बदलून ताणें नवी जिणी जियेल्लें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सान लुका प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वोळ 1-9 पर्यंत. त्यावेळी थंय हजर आशिल्ल्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिलियाकारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयल्ल्या विशांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणालो. त्या गलिलियाकारांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर सुमेस्त गलिलियाकारा प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्ही. हांव तुमकां सांगतां, पातक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले खरीत तुमी सुमेस्त तांचे बरी नास जातल्यात. सिलोएन तोर कोसलून पडून 18 जण मेले. जेरुसलेमान आसलेल्या हेरां समेस्त प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण चिंतात वे? बिलकूल न्ही. हांव तुमकां सांगतां,
पातक रडोवन जिणी बदलले खरीत तुमी सुमेस्त तांचे बरी नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही एक ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाकामळ्यान एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मळाच्या मालिका पळोवन तो म्हणा लागलो, पळय, 3 वर्सां हांव ह्या रुखाक फळ सोदून येता, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातन घाल. तरणेर कित्याक ताणें भार दिवचो? तवळ माळीन म्हळें, धन्या, आनी 1 वर्सभर तो सोंसू सोड. हांव ताचें मूल सोडोवन सारें घालतां. मुखारय ताणें फळ दिल्यारय दिलें, ना तर तो कातन घाल. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. धन्या, आनी 1 वर्सभर तो सोंसू सोड. हांव ताचें मूळ सोडोवन सारें घालतां. सुवार्थेचें हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत देवान जिणें बदलूंक दिवच्या अवकाशाक सरी करयेत. आमी आदारचें हर एक पातक आमकां देवातावन आनी आमच्या पेऱ्यातावन पयस करता म्हणलें सत आमकां कळीत आसा. पातक रडोवन जिणी बदलूंक देवान दिवचे अवकाश सबार ताका लेख ना म्हणलेंय आमकां कळीत आसा. ह्या 2 संगती मदें सबारांची विंचोण करचें पातक सांडिना आनी देवाचे बोगसण्याचे लेख दवरिना. देवाचें बोगसणें आमकां जाय, पूण जिणी बदलूंक आमी तयार ना. आमच्या पातका वरवीं देवातय आनी पेल्यातय संबंद मोडल्यारय पातकांचो संको सोडून उंच वेता तरी आमच्या साल समकण्यांत बदलावण दिसना. सुवार्थेंत आयिल्ली ओपार आज परतून एक पावटी जाग येता की आमी करच्या पातकांचे लेख देव पळयना, भागार आमची जिणी बदलूंक दिवचे अवकाश उणें करिना. पातकी जिणी बदलून नवी जिणी जियोंक विविध रितींनी मूल सोडोवन सारें घालता, कुरपेन भरता. तर हाडयां बदलावण आमच्या जिणयेंत आनी दिव्यां फळ भरपूर मापान. ना तर फळ लिनातल्या रुखा बरी आमी नास जातल्या.